फर्मागुडीर पयलींच त्या डोंगराचेर खुबश्यो अश्यो एज्युकेशनल बिल्डिंग्स आसात आनी थंय हो प्रोजेक्ट येवपाक तुमकां कित्याक ना कसो दिसलो? ग्रामसभेक जर पयलो मान संविधानाक बरयला जाल्यार आयचे सरकार संविधान मानिना. म्हळ्यार भायली जमीन आहा ती सरकाराची आसा. आतां थंय कितें प्रोजेक्ट येवपाचो थंय येता. त्यो नीस बीन कितें मारपाच्यो त्यो मारल्यात आनी गाडीन कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. जाल्यार हितून कितें प्रॉब्लेम आसा? हें आंदोलन हांव अनपडाच्या भाशेन व्हरतलो. आनी ती एक शक्ती आसता ती ऑलरेडी थंय आतां बिल्डींग समज येयल्यो म्हटल्यार तेणी शिमा आसा ते बिल्डींग येयल्यो जाल्यार ती शक्ती बिल्डींग हाडोवपाक शकता. फक्त जनता दरबार न्हू, फक्त जीईसी दरबार म्हणून जीईसीन करूया. ITI टू जीईसी कॅम्पस दोन्ही कॅम्पसाच्या भितर भोंवया. तुका खंय तरी स्थानीक आमदार जो सुदीप ढवळीकर आसा तेजेर खंय तरी राग काडपाक जाय किंवा तेजे अगेन्स्ट तुका कितें अशें करपाक जाय अशें दिसता म्हणून तूं सगळी एक्टिविटी करता. सुदीन हो असो मनीस खंयचे सरकार सत्तेर येता तेंका एक मरे आसता. काँग्रेसीनूय आशिल्लो, आयज बीजेपीनूय आसा इतले वर्सां. आयज मेरेन सुदीन आनी CM बा प्रमोद सावंत हे दोगूच मनीस IIT थंय जावची म्हणून उलयल्या. तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां हांव आनी एका मनशाक उलो मारता की तेणेन जाता तितले बेगीन उलयचो. सो तुका दिसता तो उलयतलो असो हेजेर? उलो जाय दिसता न्हू, तेणें उलो जाय. म्हाका तेका आनी ऑप्शन ना, तेणें उलोवंकूच जाय. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. तुम्ही सगळे जाणात फाटले कितलीशीं वर्सां जाली गोंयान एक प्रकल्प जो आसा तो गोंयभर भोंवता आनी तेका एक स्थिर असो जागो म्हणजे ह्याच गांवांत तो जातलो म्हणजे आजून पर्यंत क्लियर जाल्लें ना. आमी उलयतात IIT प्रकल्प. IIT हो जो प्रकल्प आसा तो कितलेशेच गांवांनी भोंवलो आनी वयता थंय तेजेर विरोध जालो. असोच आतां हो IIT प्रकल्प जो आसा तो फर्मागुडीर हांगा पावलेलो आसा. फर्मागुडीर ITI जी बिल्डींग आसा, ITI जी कॉलेज आसा तेजे फाटल्यान जो स्पेस आसा थंय हो प्रकल्प पावलेलो आसा. पूण तुमी थंय सगळे जाणात थंय एक राखणदेव म्हणजे कटंगा दादा हेचे हो स्थान. सो हांगाय हो त्या देवाक लागून हांगाय हो विरोध जाता. जाल्यार हो सगळो विरोध कित्याक लागून आनी कितें चिंतून हो विरोध जाता? सगळ्या पयलीं आमी पळयलो एक व्हिडिओ आउट जालो. त्या व्हिडिओन खुबशे अशे लोकांक भावूक केले आनी ह्या प्रकल्पाचेर खुबशे अशे विरोध करपाक खातीर लोकांक चिंतपाक लायले. तो व्हिडिओ काडपी गुरू नायक आयज आमचे मदीं आमच्या स्टुडियोन आसा. येवकार गुरू बाब तुका आनी थँक्यू तुमी टायम काडून येयले म्हणून. देव बरें करूं. हय, सो एक्झॅक्टली म्हाका तुमी सांगात की हो जो IIT प्रोजेक्ट येता जो फर्मागुडीर येता, फर्मागुडीर पयलींच त्या डोंगराचेर खुबश्यो अश्यो एज्युकेशनल बिल्डिंग्स आसात. खुबशे थंय GEC आसा मागीर प्लस ITI आसा, तश्यो खुबश्यो अश्यो कॉलेजीस आसात आनी थंय हो प्रोजेक्ट येवपाक तुमकां कित्याक ना कसो दिसलो? सगळ्यांत पयलीं दोन तुवें नांवां घेतलीं ती GEC आनी ITI. हय. आनी एक नमूद करपाक सोदता की 2024च्यान थंय टेम्पररी IIT आसा. हय. सो हेवूय बी लक्षांत घेवं की गोंयान IIT ना अशी पूण ती कमी एजेर आसा. पूण चलता न्हू. हय. 2 वर्सां सरकारान चलयली न्हू, कशी चलोव ती, बट चलयली. शिक्षण हें बंगल्यांनी दिवपाक शकता, फ्लॅटांनी दिवपाक शकता आनी शिक्षण हें रातीपणां खोपींनी दिवपाक शकता. आमचे जाणटेले पयलीं शिक्षण अशेंच वाडटाले. सो शिक्षण आनी घेवपाक, शिकपाक आनी शिक्षण दिवपाक खंयचे वेवस्थेची गरज आसना. तूं खंयी शिक्षण घेवपाक शकता. तूं रस्त्यार चलतना शिक्षण घेवपाक शकता. जो बोध जे विचारांच्यान तुका कितें ज्ञान मेळटा तें शिक्षण. बरोबर. आयज त्यो IIT VIT ज्यो व्हडली गेल्ली कॅम्पस बांदप, हे बांदप त्यो बांदप, ह्यो सगळ्यो गजाली आतांच्यो जी आयची साधन सुविधा आसा. तर फर्मागुडीर विरोध कित्याक हो जेन्ना पळय प्रश्न येता न्हू, बरें अख्ख्या गोंयान विरोध कित्याक? जे जाग्यार जाल्यो, जे जाग्यार मेळावली म्हण, कोडर म्हण, सांग्यार म्हण, चडशे जाग्यार थंय लोकांचे म्हणटाले आपले शेत भाटां आसात, आपले काजी आसात त्यो पिड्ड्यार जावच्यो न्हू, आपलो गांव पिड्ड्यार जावचो न्हू म्हणून थंय विरोध जालो. सेम थिंग. पूण आतां हो जो दोंगर आसा ह्या दोंगरार ऑलरेडी खुबश्यो अश्यो एज्युकेशनल हब्स आसात. सो थंय जावपाक कित्याक विरोध जावपाक? जितले एज्युकेशन हब आसा ती आसात. सगळ्यांत पयलीं तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सरकाराक आनी एक क्वेश्चन करता. जशें की आमचे आमदार फाटल्या दिसांनी उलयले की 1968 ती GEC एस्टाब्लीश जाली आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान ती जागा आनी एज्युकेशन हब म्हणून डिक्लेअर केल्लो. बट एक नमूद करता की
बरोबर 1968 न्हू जाल्यार हांव एक वर्स पयलीं वयता 67. 67 ती स्थापन जाल्ली. हय. ओके, आणि तेन्ना ते एज्युकेशन हब म्हणून अशें डिक्लेअर जालें एक इन्स्टिट्यूट. बरोबर, तेजे नंतरूच थंय आमची ITI स्थापन जाली. सो ITI स्थापन जाली, हें जाली. तेजे नंतर बऱ्याच वेळान मदीं म्हाका दिसता हालींच ऑलमोस्ट 2002 नंतरूच केन्ना तरी NIT येयली. तिवूय बी अशी टेम्पररी चलिल्ली, बट ती आयज कोंकणी येयली. बरोबर, आयज तुमी 2 वर्सां ऑलरेडी थंय IIT चलयतात, फाल्यां ती खंय व्हरात, बट तेंचो तो विचार ना. आतां ज्या जाग्यार येता त्या जाग्यार कितें कितें आसता सांगता. ज्या जाग्यार IIT येता हेका 2 गांव लागता. एक बांदोरा म्हणजे बानोड्या म्हणजे आमचो वाठार, आणि एक माड्डोळ VPK वेलिंग पिरोळ कुंकळ पंचायत तेजो वाठार. हे जर दोन्ही वाठार पळयले, आमच्या बानोड्याच्या वाठारांत आमची दादाची सासाय आसा. जेन्ना म्हाजे व्हिडिओ आउट जाले आनी 28 तारखेक जी हांवें मिटींग आपयली, ते मिटिंगेच्या नंतर CMान बी सरळ म्हटलें की आमी दादाक बोट सुद्दां लायना. बरोबर, CMान म्हणलें दादाक बोट सुद्दां लायना, आमी दादाच्या वाटेक वचना, आपुणूय ते देवाक पांय पडटालो. बट CMान हेजे पयलीं म्हाजो तोवूय व्हिडिओ पावलो आसतलो CMा कडेन की 28 तारखेक तूं देवाक एकदां तरी पांय पडलेलो यो म्हणून. जर CM सुद्दां जर दादाचे भावनेक जर मानता जाल्यार CMूय तेजे प्रोटेक्शनाक थंय बाबा कितें चलता तें पळोवपाक तरी कित्याक येना. एक गजाल सांगता की दादाचें प्रोटेक्शन करपी आमी न्हू, दादा समर्थ आसा आपले राखपाक. कित्याक ह्यो गजाली उलयता, दादा समर्थ आसा म्हणून हेच म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोच प्रोजेक्ट तो हॉटेल मॅनेजमेंट बिल्डींग ते दादाच्या सासायेच्या सायडीनूच बांदल्या. म्हणजे जो दादाचो वाठार आसा आनी जो वाठार आयज हेंच्यांनी मेजला, म्हणजे ताका नीस मारल्या, पोल्स घातल्या सरावंडींग. म्हणजे गौरेशाक फाल्यां जर एका घरान बंद केलो आनी सांगलें गौरेश ह्या घरा भायली जी जागा आसा ही म्हाजी, तुवें थंय पांय दिवपा ना, अरे गौरेश चोकतलो कसो कितलो टायम घरान रावन. गौरेशाक भायरूय वचपा जाय न्हू, सर्वायव करपाक गौरेशाक जोडूंकूय जाय, कामूय करूंक जाय, घरान कितें हाडूं जाय जाल्यारूच तूं शिजोवन घातलो. आसा तितले दीस गौरेश घरान पॅक रावतलो, आनी दुसरे दिसा जर कितें करपा लागून गौरेश जर भायर सरता, म्हाज्या प्रॉपर्टी गेलो म्हणून हांव गौरेशा मारतलो, तशें कशें जातलें. पूण जे अजून राव सगळ्यां पयलीं हांव व्ह्युअर्सांक हें सांगपाक सोदतां की हांव हांगा प्रश्न विचारतां, हे जर तसो न्हू की हांव कटंगार दादाक मानिना अशें काय न्हू, कित्याक आमकां कांय अशे मुद्दे जे आसात ते क्लियर करपाक जाय म्हणून हांव हे प्रश्न विचारतां. सो म्हाका एक सांग, आतां सरकार म्हणटा की ती गाळीन म्हणटात थंय, ती गाळीन जी जागा आसा तेजे भायल्यान आपूण आसा. ओके, आनी भायल्यान आपूण म्हटल्यार भायली जमीन आहा ती सरकाराची आसा. आता थंय कितें प्रोजेक्ट येवपाचो तो थंय येता, त्यो नीस बीन कितें मारपाच्यो त्यो मारल्यात आनी गाळीन कांय प्रॉब्लेम जावचो ना, जाल्यार हितून कितें प्रॉब्लेम आसा. आनी एक गजाल सांगता, जो भायलो वाठार आसा, जशें फाटले 1-2-3 चॅनलांचेर हांव उलयला, ते वाठाराचेर पावस पडटा. सो आमी लक्षांत घेवं जाय, तो एक वयलो मळ आसा जेका प्लेटो म्हणल्यार मळ म्हणटा, ते मळाचेर जें उदक साठटा तें सकयल जितले गांवच्या लोकांनी शेतां म्हण, भाटां म्हण, कुळागरां म्हण जी इतले वसयल्या, आनी पावसान हे जे 2 शिमो आसा म्हणजे वेलंगेची शीम आनी बांदोडेची गावणेची शीम, हे दोनूय वाठाराचेर तेच मळाचेर वयर आयज मेरेन थंय मळ रोयता. बरोबर, सो मळेकारूय आसा थंय. बरोबर, आनी एक बरी गजाल आमच्या बांदोरा बायोडायवर्सिटी की फर्मागुडये वयले तवशें, बरोबर, तवशें तिपरी म्हणटा आमी, ती बेस्ट टिपरी म्हणून GI टॅगाक आमी हितूर घातल्या, बायोडायवर्सिटी हितूर बोर्डान घातल्या. सो हेजो जो प्रोसेस आसा, फाल्यां सकाळीं जर हे मळे काबार जाले, हे जर सोंपले जाल्यार ते तिपरेक आनी GI टॅग दिवन कितें फायदो. बरोबर, आतां ही जाली एक बाजू. सकयल जितले पळय झरे आसा, तूं जर केन्नाय फ्री जाल्यार यो तुज्या चॅनलाक घेवन, हांव कितले झरे आसा ते सगळे झरे दाखयता, कळ्ळें तुका न्हू. सो ते सगळे झरे आसा. आयज कितें जालां की सरकार एक वेगळे तरेन उलयता. सो आतां तुका एक म्हाज्या मनांतले थोडे मुद्दे सांगता की संविधानान बरयलां, बाबासाहेब आंबेडकरान आमचे बरयलां की संविधानान ग्राम सभेक आनी ग्राम पंचायत जी लोकल बॉडी आसा हेका पयलो मान. बरोबर, सो आमच्या व्ह्युअर्सांक हांव हेच सांगपाक सोदतां की ग्रामसभेक जर पयलो मान संविधानाक बरयला जाल्यार आयचे सरकार हें संविधान मानिना. सरळ ठाम आरोप हो म्हाजो. तेच सांगता न्ही की जर जशें आमी सुरवातीक उलयले 1967 जर GEC थंय आसा,
1967 नंतर एक 10 वर्साच्या काळान जर तितूर एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स जाले, थोडे गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स जाले भितर, ते सगळे आसा कळ्ळें तुका. ती जरी सरकारी जागा असल्या जाल्यार थंय फाल्यां सकाळीं नवी बिल्डींग बांदतले जाल्यार ताका परमिशन घेवपाक कितें तरी कागदपत्र पंचायतीन करूं जाय. बरोबर. माझो सादो मुद्दो, कित्याक हांवें सुरवातीक म्हणलां की हें आंदोलन हांव अनपडाच्या भाशेन व्हरतलो. अनपड म्हणून व्हरतलो कारण हेजें रिजनूय सेम आसा. केदो व्हडलो मनीस जावं, कितलोय व्हडलो तो दोतोर, फातोर, सायंटिस्ट कोणी आसूं, तो संवसाराच्यान युग खंय जालें, केन्ना जन्मला, हेजेर सुद्दां संशोधन करपी आसूं, पूण तो केन्ना त्रासान पडलो जाल्यार देंवतो. ग्रामपंचायतीक कशें ग्रामपंचायतीक पळय, आतां तुका सादी गजाल सांग. ग्राम, हांव मुद्दो घेता तो ग्राम. ग्राम शब्दाकूच कितली इम्पॉर्टन्स पळय. ग्रामपंचायत, ग्रामसभा, ग्रामदेव, ग्रामीण वाठार, ग्रामीण भाग, सगळे ग्राम. तुका जे जाग्यार ग्राम येता, ग्रामीण येता न्हू, थंय दैवतांचे वास्तव्य आसात आणि ते लोक तेच मानून व्हड जाल्या. अशें न्ही की ते डिनाय करूं शकना ते. आमचो देव देंवचार हें आमचें खरें दैवत्व, हें जालें आमच्या देंवचाराची भाशा. आज आमी हिंदू, आमी म्हणटा राखणेचो प्रसाद कुलदेवतेक घेवं जाय. आमची कुलदैवत, आमचे कुलदेवतेक जर आमी प्रसाद मागपाक वयता जाल्यार भट पयलीं आमकां तें विचारता, तुमचो ग्रामदेव कोण, तुमचो शिमे राखणदार कोण. कारण हेंची सगळ्यांची नांवां घेवनूच देवी जाप विचारता, जावं ते देवाक जाप विचारता. ज्या जाग्यार आयज आमी पाशाणीक कळी लावन हे लायता म्हण, पानाचे कुडके लावन हे लायता म्हण, पिटकुळ्याची फुलां लावन हे लायता म्हण, सो पाशाणीक विचारता, खांब्यांक विचारता. तुका काणकोणा सारके मल्लिके अर्जुन येदे व्हडले देवस्थान आसा की ते खांब्यांक लावन विचारता. सो अशे वेगळे वेगळे देवळांनी वेगळी वेगळी पद्दत आसा विचारपाची. आणि हेजें कनेक्शन कोण करून दिता, ते भट. तुका पूण ते कितें मेरेन एक गजाल आसा, जेन्ना मारलो जाल्यार देव, एक म्हणणी आशिल्ली तुका, मारला तर देव नाल्यार दगड. कळ्ळें तुका. अरे मना कडेन जेन्ना मनान एक विश्वास घेवन जेन्ना तूं देवा कडेन वयता, देव खंयचोच तुका ना म्हणचो ना. बरोबर. हांव फाल्यां गाडी घेवपाचो आसा, म्हाजे कडेन सगळे प्लॅन आहा, पयसो आटको सगळें आसा. देवा हांव ती गाडी घेता, घेवं न्हू. अरे तुजे मनान ऑलरेडी तुवें लोन काडून दवरला गाडी घेवपाक, पयशांची तयारी आसा तुजे कडेन ऑलरेडी. तरी आसतना तूं कितें म्हणटा देवाक, तो शिकलेलो मनीस न्ही, तो शिकलेलो मनीस न्ही. खंय तुका म्हाका व्हिडिओ काडले तेन्ना म्हाका लोकांनी म्हणलें कितें अंधविश्वासपणा उलयता रे तूं. हो अंधविश्वास न्ही. बरें तूं लग्न जावपाक सोदता, देवा खंयचो मुहूर्त बरो आसतलो, कितें आसतलो, देवा आपूण आमच्या दिसा लग्न जाता म्हणून देवाकूच सांगूं वयता मरे. तें सगळें जालें, हें सगळें जालें. पूण आतां विशय आसा तो IITचो. IIT जी आसा ती IIT थंय म्हाजो मेन प्रश्न कितें आसा, IIT त्या वाठारान म्हणजे ती ऑलरेडी म्हणटा आमी एज्युकेशनाक दिल्ली आसा, त्या वाठारान आतां IIT येवपाक कित्याक नाका. सो मुद्दो फक्त तेजोच ना, लोक वयर मळे रोयता. बरें तें जालें इतलीं वर्सां थंय वनस्पती मेळटा, जी बायोडायवर्सिटी आसा, जे जीव जंतू आसा, जे आमी म्हणटा की लायफ इज अ सर्कल. प्रत्येक मनीस आनी प्रत्येक जीव हो प्रत्येकाचेर अवलंबून आसा. बरोबर. सो हें कशें, सो हे सगळें इबाड जावपाचें साधन तें दवरलां. आनी हांव तुका मुद्दम म्हणटालो, तुवें म्हणलें की आडे भायर जाता तूं कितें प्रॉब्लेम आहा. बरोबर. सरकारान एक थंय प्रोजेक्ट हाडला, जो 10,000 स्क्वेअर मिटर मायज दिसता म्हाका तो. थंय कॅम्पस हाडला, जे हांवें सुरवातीक म्हणलें तुका, हे पंचायती कडल्यान परमिशन घेयना. पंचायती कडल्यान परमिशन केली जाल्यार लोकांक कळटा, आनी लोकांक तें जाल्लें नाका म्हणून लोक विरोध करता म्हणून चोरयान बांदता. जर प्रमोद सावंत आमच्या एज्युकेशन मिनिस्टर तुमच्या माध्यमांतल्यान ताका परत एकदा डायरेक्टली विचारता, जर तो जर खरो आसा तेणे GEC कॅम्पसान केन्ना येता तो सांगचो. बरोबर. आणि ते गेले ते पळय जनता दरबार, तो पळय कितें प्रकरण करता, तो जनता दरबार न्हू, फक्त GEC दरबार म्हणून GECन करुया. ITI टू GEC कॅम्पस, दोन्ही कॅम्पसाचे भितर भोंवया. ताका पंचायती काडपा लाय, कलेक्टराक काडपा लाय, मामलेदाराक काडपा लाय. ज्यो बिल्डिंगे ज्यांनी रिकन्स्ट्रक्ट नवे बांदले आतां तेंचे डॉक्युमेंटेशन पंचायतीन कितले दिले ते विचारया. आय चॅलेंज. म्हणजे तू म्हणटा पंचायतींतल्यान काम वचना ना, ते कितें करता तेच सांगता न्हू. आयज पंचायती ग्रामस्थांक व्हॅल्यू ना, ते सेंट्रलाच्यान हाडले म्हणटा प्रोजेक्ट. आतां इवन सुद्दां आनी एक गजाल, कोणाने जर बेकायदेशीर घर आयज नॉन डेव्हलपमेंट स्लोपाचेर आमच्या, तो सरकारी जागा न्हू, तो 67 बरोबर सरकारी जागा मान्य, माझी प्रायव्हेट जागा ती हांवें परचेज केल्या माझी, आनी म्हाजें घर मातयेचें आसा. तेका जर वयर नळे सुद्दां घालतलो जाल्यार म्हाका परमिशन दिवचें पडटा. नळे आशिल्ले जाग्यार पत्रे घालतलो जाल्यार, स्लॅब म्हणना हांव, नळे आसा त्या जाग्यार जर हांव फूल पत्रे घालतलो, रुफींग करतलो जाल्यार पंचायतीचें परमिशन मागपाक लायता म्हाका.
तू हे विथ एव्हिडन्स सांगता हय माझी गरज मातयेची आसा. तशें न्हू तू हे आता तुवें आरोप केला पंचायती कडेन काय परमिशन ना. सीएमान दाखयचे नवी बिल्डिंग बांदले त्याचे परमिशन कितें आसतें दाखयचें. तशेंच सीएम जर म्हणटा की आमी हेका दादाक कांय त्रास करिना म्हणजे दादाच्या गाईक कांय त्रास करिना भायर जर करता न्हू ऑलरेडी येदी व्हडली हॉटेल मॅनेजमेंटाची बिल्डिंग बांदल्या. हॉटेल मॅनेजमेंटाची ऑलरेडी बिल्डिंग्स बांदल्या ती 2 वर्सां जाली कंप्लीट आसा. आयज मेरेन सरकार ती चालू कित्याक करिना. कित्याक करना म्हणजे आता लोक पयर म्हाजेर एकट्यान व्हिडिओ काडलो की हांव अंधविश्वास म्हणजे ती बिल्डिंगेन भूत आसा म्हणून दाखयता म्हणून एक मनशान व्हिडिओ काडलो. फॉगेट तो कोणी व्हिडिओ काडूं ताका केन्ना उत्तर दिवपाचें दितलो हांव. बट जेन्ना तो म्हणटात की थंय भूत आसा पिक्चराच्यो गजाली जाल्यार आयज मेरेन 2 वर्सां जाली ती बिल्डिंग कंप्लीट आसा. आतां नंतर थंय रातच्यो लायटी वयता ती बिल्डिंगेच्यो लायटी ऑफ जाता कश्यो कित्याक. आतां ती येदें व्हडलें कन्स्ट्रक्शन उबारलां हॉटेल मॅनेजमेंटाचें पयसो घातला. लास्ट टायम जेन्ना आमची मिटींग जाली तेन्ना गांवणेच्या भुरग्यांनी एक सांगलेलें की थंय बोरवेल्स मारल्या म्हणून. थंय बोरवेल्स मारल्या म्हणून सकयल आमकां उदक कमी मेळटा भायर. पूण ते आनी कितें रिजन आसूं शकता न्हू कितें सरकाराचें ते क्लियर करचें न्ही. ते सरकारान क्लियर करचें न्ही कारण तेजेर कोणूच उलयना. श्रीपाद भवन तेन्ना फातोर लायलो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणलो खंय तुका सीएम बीएम सगळे आशिल्ले आमचे आमदार आशिल्ले गोविंद गावडे आशिल्लो. सो ते टायमार सगळे आसा इनॉग्रेशन म्हणजे फाउंडेशन स्टोन हे करपाक सगळे आसा. आयज बिल्डिंग बांदून चालू जायना तेजेर उलोवपाक कोण कित्याक ना. हे कोण कित्याक ना तेंच्यानी ते चालू करा न्ही जाल्यार सांगा बाबा ही बिल्डिंग आमी फाल्यां डेमोलिश करता. कित्याक लागून जालें जो पयसो वेस्ट जाता तेजेर उलोवंक सोदता हांव. टॅक्स पेयरांचो पयसो जो पयसो ते बिल्डिंग्यो बांदून आयज पाड पडल्या तो टॅक्स पेयराचो पयसो. ती बिल्डिंग सायडीक दवरया पूण IIT हो जो प्रोजेक्ट आसा इतले गांवांनी भोंवन फार्मागुडेर येयला तो टॅक्स पेयराचो पयसो वेस्ट जातलो डेफिनेट तो तूं कसो जातलो म्हणटा कित्याक बाकीचे सगळे गांवांत ती भोंवन येयले न्हू भोंवन येयले म्हणून तेंकां करपाक जाय अशें जालें ना ते पळय तेंकां ती बाकीच्या गांवांनी भोंवली तेंकां ती करपाक नाकात आशिल्ली बिकॉज तेंची बायोडायवर्सिटी तेंचे दैवत आमचे ना जे जाग्यार IIT ते सध्या प्रपोज करता जशें म्हाज्या कानार पडलां कळ्ळें तुका थंय वेलंगेचो फूल मळेकार आसा ते मळेकार वयर कोंबे मारता ते मळेकार वयर गड घालता गोडशे शिजयता कळ्ळें तुका म्हणजे मालनाचे श्रावण जावं ते मालनाचे गोडशी शिजयता गड पडटा थंय. सो ह्यो सगळ्यो गजाली हे लोकांच्यो भावना कोण सांबाळटलो जर फाल्यां ह्या डोंगर गेले. आनी एक मुद्दो आमी लक्षांत घेवं जाय की आमचे जाणटेले पिशे नाशिल्ले. आयज वयले दोंगरांचेर व्हडल्या दोंगरांचेर कळ्ळें तुका जे देवराई आसा न्हू ते जाणटेले पिशे नाशिल्ले. केन्ना ना केन्ना तरी कोण ती जागा वाडप करपाक येयल्ले म्हणून ती देवराई बसयल्ली बरोबर. आनी तो एक विश्वास आशिल्लो तो देव आमकां पावता आनी त्या देवा खातीर आमी कितें तरी करता आनी देव आमच्या खातीर कितें तरी करतलो. तो एकूच विश्वास एक्चुली देव दैवत हो एक विश्वासूच आमकां तेजेर विश्वास आसा म्हणून आमी ताका पांय पडटा बरोबर. आमी कोणी म्हाका जर गरजेक कोणी पावलो तो म्हाज्या खातीर देवूच म्हणटा आमी कितें म्हणटा की तो कोणाक तरी देवानूच धाडला आसतलो कळ्ळें तुका. सो IITक विरोध करपाक ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. तितूर आतां पळय आमच्या गांवणेकार आसा ते गांवणेकारांचो 10 जाणांचो शिगमो ते गांवणेच्यान वयर सरता बरोबर तेच वाटेन येता ते कळ्ळें तुका. ते कटमगाळीन नमन घालता आनी ते ऑपोजीट डायरेक्शनाच्या महालक्ष्मी येता फाल्यां तेंचे वाटेचो प्रश्न आसा बरोबर. आनी आमचे जे जाणटेले आसा जे पयलींचे जेंचे कडेन हांवें बसोन ह्यो वासपूस काडल्या की दादाच्या राखणेचे हे तो राखणदार आनी राखणदार म्हटलो की तो एका गर्भकुडीत जावं एका स्थळान भोंवना तुकाय खबर आसतलो तो फेरे मारता बरोबर. तो सगळ्याक भोंवता. म्हाकाय तेजी हांवें पयले व्हिडिओन म्हणल्यार म्हाकाय तेजी वाट खबर ना बाबा तो खंयचे वाटेन वयता तो. फाल्यां खंय गांवणेकार शिगम्याक जे येता पळय न्हू ते लोक म्हणटले कित्याक की आमची ही वाट आसा आमकां ही वाट सोड सरकार म्हणटले आमी तुका वाट सोडटा बरोबर. म्हाकाय पयलीं वाट खबर ना कित्याक हांव ते सासायेचो मनीस हांव ते विश्वासान मानता दादा खंय खंय भोंवता हेवूय म्हाका खबर ना. पूण तुका एक सांगता आमच्या बोकडबागान आमच्या बानोडेच्या बोकडबाग म्हणजे कटमगाळीच्यान तूं नागेशी काड सामकी सकयल म्हणजे रामनाथी काड आनी बोकडबागान जर तूं येयलो न्हू बोकडबागान आयज एक अशें घर आसा जे घराचेर दर सोमार ब्रेस्ताराक आयज कांबळ घालून दवरता भायर ते घरान आनी तेजें घर बांदपाक तेंच्यांनी प्रस्ताव घेतलेलो तांकां आजून प्रसाद जायना. तुका तो विश्वास आसा ते रातची थंय विडी पेटोवन दवरता ती दिवली लावन दवरता ती कांबळ घालून दवरता. पूण गुरू पळया
हो प्रश्न विचारचे पयलीं हांव विवर्सांक परत एकदां सांगता की हांवूय कटंगा दादाक मानपी. आमी भुरगेपण थंय फर्मागुडेर काडलेलें आसा आनी आमी थंय आयतार बुधवार आमी थंय वयतात. सो हांव प्रश्न विचारता हेजो अर्थ तुमी असो समजून घेवचे न्हू की हांव कटंगा दादाच्या अगेन्स्ट कितें उलयता म्हणून. सो गुरू हांव तुका हें एक विचारता की देव जेन्ना म्हणटात, देव आतां राखणदार म्हणटात तेन्ना ती एक शक्ती आसता. ती कोणे केन्ना फेरी मारता ती पळोवना आनी आमी भुरगेपणां सावन जाणा की सकाळी फुडें किंवा मध्यरात्री ती फेरी जाता आनी ती एक शक्ती आसता. ती ऑलरेडी थंय आतां बिल्डींग समज येयल्यो म्हटल्यार तेणी शीम आसा ते बिल्डींग येयल्यो जाल्यार ती शक्ती बिल्डींग हाडोवपाक शकता. पॉसिबल आसा न्हू रे. म्हणून तर ती हॉटेल मॅनेजमेंट चालू जायना न्हू. म्हणून तर हांव म्हणटा न्हू फाल्यां सकाळीं अशी बिल्डिंग उबारली आनी फाल्यां जर दादान हाडयली चालूच जाली ना जाल्यार टॅक्स पेयराचो पयसो असोय म्हणना जो सर्वीस करता, जो कामाक वयता, ही गव्हर्मेंट सर्वंटा तेजोच पयसो न्ही. लक्षांत दवर रे. रस्त्यार बसलेलो भीक मागोन पयशे जमयता तो मनीस, भीक मागोन पयसो जमयता तो मनीस आपल्या पोटा खातीर एक बिस्किटे पुडो दुकाना वयल्यान विकतो घेता, तेजोय पयसो हो. सो टॅक्स म्हणलो की सगळे येयले बरोबर. अशें की आमी टॅक्स भरता, आमी टॅक्स पेयर म्हणणारे मनीसूच न्ही. सो रस्त्यार भीक मागपाक बसणारो केन्ना ना केन्ना तरी एक बिस्किटीचो पुडो तेणें खाला विकत घेवन, त्या मनशाचो सुद्दां पयसो फाल्यां वेस्ट जाता. जसो तेंच्यांनी हॉटेल मॅनेजमेंट बिल्डिंगेचेर केला, कित्याक ऑलरेडी केला न्हू तो. आतां जर ते म्हणटा आमी करूं ना जाल्यार ती 2 वर्सां बंद कित्याक आसा, जाल्यार ती चालू कित्याक जायना तेजेर कोण उलयना. आतां म्हाजे सातत्यान 4-5 व्हिडिओ जाले, 2-3 मिडियाचेर हांवें हो स्टेटमेंट केला खंय तुका की सरकार तेजेर कित्याक उलयना, तो टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर कित्याक उलयना. आनी सरकाराक ठाम विश्वास आसा काय की फाल्यां बिल्डींग जावन ती आमी चालू करतले म्हणून. पळय आतां तुवें हेजे पयलीं एक्टिविजम खूब केला. तुवें हेजे पयलीं एक्टिविजम आमी पयला सिवेज प्लांटाच्या वेळार तुवें खूब बोवाळ घातलो. तो उणीर एक तो पूल येतालो त्या वेळार तुवें तो सिवेज प्लांटाक लागून म्हणून तो बोवाळ केलो. सो हे एकंदरीत पळोवपाक गेलें जाल्यार तूंच आवाज करता. सुरवात तुवें केली, व्हिडिओ काडून सगळी सुरवात तुवें केली. तुका खंय तरी स्थानीक आमदार जो सुदीप ढवळीकर आसा तेजेर खंय तरी राग काडपाक जाय किंवा तेजे अगेन्स्ट तुका कितें अशें करपाक जाय अशें दिसता म्हणून तूं सगळी एक्टिविटी करता ना. कशें कितें तुका हितून भितर सरून शिजलें आनी तुजे फाटल्यान राव सांगता तुजे फाटल्यान थंय सगळे एक्टिविस्ट पावतात. तुवें व्हिडिओ काडटना एक्टिविस्ट पावता. विरोधी एक आमदार गेल्लो विरेश बरोबर ते पावतात. तांकां एक्टिविस्ट म्हणटा ते म्हणटा रेडी आसता सरकाराच्या अगेन्स्ट उलोवपाक. सो तशें तुकाय कितें ते एक्टिविस्टांक थंय इंट्रस्ट बी येयला. सगळ्यात पयलीं हांव सांगता तुवें जेन्ना लिडर म्हणलें न्हू, म्हाजे कडेन 2 स्मार्टफोन आसा. तूं जाय जाल्यार आतां चॅक कर जितले एक्टिविस्ट ते दिसा थंय पावले. लायक हांव तांकां सगळ्यांक फेसबुका वयल्यान पळयला. विरेश बोरकाराक हांव खूब पयलींच्यान पर्सनली वळखता, पूण हे मोबायलांचेर खंयचेच वेगळे नंबरान तुजे कडेन कोणाचे नंबर आसल्यार तूं चॅक कर. म्हाज्या दोनी मोबायलांचेर कोणाचेच नंबर सेव ना. ते येयल्या तेंची एक भावना, तेंची एक ओढ, जो उलो हांवें मारलेलो त्या उल्या लागून येयले. तांकां हांवें तेन्नाय तांकांय देव बरें करूं म्हणलां की तुमी एका उल्यान येयले, बरे मनीस येयले. ते उलयले फक्त एक्टिविस्ट उलयले, आमदार उलयले तेच न्हू, तेन भायर सुद्दां बरे मनीस येयले. सो सरकाराच्या वटच्यान किंवा तुमच्या आमदाराच्या वटच्यान. सो दुसरी गजाल तुवें म्हणलें की आमदाराच्या विरोधान आनी हेतूर तितूर. आमदाराच्या विरोधान अशें तुका एक गजाल सांगता की 2016 तुवें ते एसटीपीचे आंदोलन काडलें. ते आंदोलनाची सुरवात जाली ऑक्टोबराच्या 30 तारखेक 2016. ओके 30 तारखेक, कारण 30 तारखेक ग्रामसभेक हांवें तो प्रश्न मांडलेलो. तुका ऑक्टोबराच्या 30 तारखेक 2016. पूण म्हाजें जें काम आशिल्लें सिवरेजाचेर इन्फॉर्मेशन काडप ते 2011च्यान आशिल्लें. लक्षांत घे गौरीश, 2011च्यान हांव इन्फॉर्मेशन काडटालो. 2014 म्हाजो गव्हर्मेंट जॉब जालो. हांव एडेड स्कुलान कामाक आसता बरोबर. 2014 to 16 ऑगस्टान हांव जॉबाक लागला. टील 16 सुद्दां म्हागेलो प्रोबेशन पिरियड आशिल्लो. इफ जर हांव त्या प्रोबेशन पिरियडाक जर हांवें क्वेश्चन विचारलेलो मदीं जाल्यार आयज म्हाजो हात धुवन हांव खंय तरी बाबा कितें दी रे म्हणपाक बसलेलो कारण म्हाज्या कामाचेर येतलें आशिल्लें कळ्ळें तुका. सो तूं आमदाराचें वांकडेपण बरेपण एक गजाल म्हाज्या जॉबा खातीर खंयच्याच आमदाराचो हात ना, खंयच्याच मंत्र्याचो हात ना. आपलो जॉब दी हें दी तें दी तें हांवें केलेंय ना. सो देवाच्या कृपेन म्हाका कसो मेळपाचो तो जॉब मेळ्ळा म्हाका. सो म्हाका म्हाज्या फाटल्यान कोण तरी आसतलो म्हणून ना. ते टायमार सुद्दां 2016 हांव आमदाराच्या अगेन्स्ट उबो रावलो, कारण थंय सिवरेज प्लांट घालपाक तांकां रिक्वायरमेंट जागा जाय ती फक्त 10,000 स्क्वेअर मिटर कळ्ळें तुका. आनी तेंच्यांनी जागा एक्वायर केल्ली ती 34,000 स्क्वेअर मिटर
एक गजाल. दुसरी गजाल, त्या जाग्याचेर तांकां 10,000 न्हू 1 मिटर सुद्धा जागो दिवप ना सिवरेज घालपाक. 1 मिटर. कारण ते पाडन शेत, ते 60-70 वर्सां पयलींचे पाडन शेत, लोक थंय रोयताले, आमचे बांद बरे आशिल्ले. जेन्ना ते बांद फुटले तितून भितर खारें उदक शिरलें. खारें उदक शिरलें म्हणजे तितून खारी कुटी जाली. आयज आमच्या गांवांत टोटल 9-8 टराची खारकुटीची झाड आसा. 8 टराची खारकुटी. आनी खारकुटी कितली इम्पॉर्टंट, मॅनग्रुव्ज सांबाळा म्हणून सगळे सरकार बोवाळ घालता. कधी वर्ल्ड वायड तेजो मुवमेंट चालू आसा. परत आमी IITचेर येवया. हितून तुका अशें म्हणटात की विरोधी पक्ष जो आसा किंवा तुमचो आमदार सुद्दां आसा, विरोध करतल्यांक विरोध करपा खातीर निमित्त जाय अशें तेंचें म्हणणें आसता. तितून भितर तुका म्हटलें की एक MTS अशें कितें तरी म्हटलें, सुदीन ढवळकराचें एक विधान आशिल्लें, MTS म्हटलें, तें तुकाच म्हटलें, नांव घेतलें ना ताणें, पूण तुकाच हय तूच तो. सो असले हेतून तूं कशें पळयता? बरें दिसलें म्हाका एक्चुली खरेंच ताका थँक्यू म्हणटा तुमच्या माध्यमांतल्यान सुनील बाबाक. तेणेन म्हाका MTS म्हटलो म्हणून. सो एक सांगता, जो आयज ते सरकाराक येंग मारून आसा, सुदीन हो असो मनीस खंयचे सरकार सत्तेर येता तांकां येंग मारून आसता. काँग्रेसीनूय आशिल्लो, आयज BJPनूय आसा इतली वर्सां. जितली राजवट तेणेन भोगल्या, जितली वर्सां तो आमदार जाला, जितली वर्सां तो मंत्री जाला, तो सगळ्यांत चड वर्सां BJPनूच आसा. बरोबर. सो हे BJPचे डबल इंजीन सरकाराचो एक प्रोपोगंडा आशिल्लो, तो सातत्यान आमी पळयता. खंय तुका नरेंद्र मोदी की चायवाला आमचो आयज PM जालो. खंय तुका. सो हांवें म्हाज्या एका व्हिडिओन म्हणलां की जर तुमच्या सरकाराच्या हितूरच्यान जर चायवाला PM जावपाक शकता जाल्यार एक MTS गोंयचो सादो एक देवा खातीर एक उलो मारता जाल्यार 5,000 लोक हाडूंक शकता. इतलेंच. कळ्ळें तुका. सो ताका तेंच सांगता की देव बरें करूं. हांव MTS म्हणून म्हाजी वळख लोकांक खबर नाशिल्ली, कित्याक एक इन्सिडंट असो जालो की थोडे मनीस जेन्ना हांव सिवरेजीच्या टायमार हांव झगडटालो, सातत्यान पंचायतीन झगडटालो, पंचायतीन वावर करतालो, सो तेन्ना लोकांक दिसतालें की हांव आदवोगाद म्हणून. कळ्ळें. सो म्हाजी वळख सुदिनान आपल्या तोंडान जर सांगलें न्हू, वेलकम, आनी ताका थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. ताका बरें दिसलें. आतां वेळ चड ना आमचे कडेन. आमकां थोडक्यान सांग की आतां फुडली वाटचाल तुजी कशी आसतली आनी कितें करतलो तूं? सांगचें म्हणल्यार की आयज मेरेन सुदीन आनी CM बा प्रमोद सावंत हे दोगूच मनीस IIT थंय जावची म्हणून उलयल्या. तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां हांव आनी एका मनशाक उलो मारता की तेणेन जाता तितले बेगीन उलयचो आनी तुमी ते मनशाक प्रश्न करचो. तो म्हणल्यार पिरोळचो आमदार बाब गोविंद गावडे. कित्याक तेवूय सांगता, तूं जर हालीं गेला जाल्यार तुका खबर आसतलें 2012 अशेंच एक प्लॉट करपाचे, डेव्हलप करपाची एरिया ती हे जाल्ली. त्या टायमार सक्रीयपणे ठामपणान फाटीचो ताट कोणो घेवन गोविंद गावडे त्या जाग्यार उबो आशिल्लो. जर सुदीन आनी CM जर सातत्यान जर म्हणटा IIT फर्मागुडयेर जाय, कारण गोविंदान सुद्दां त्या टायमार ज्या जाग्यार विरोध केल्लो ते टायमार हेच सगळे रिजन्स आशिल्ले. म्हणजे ती जिरवण, उमळशीक, इको सेन्सिटिव्ह, म्हणजे ती बायोडायवर्सिटी सांबाळपाक. कळ्ळें तुका. आनी आमचें देव दैवत हें बायोडायवर्सिटीचेंच आसा. सो तुका दिसता तो उलयतलो असो हेजेर? उलो जाय दिसता न्हू. तेणें उलो जाय. म्हाका तेका आनी ऑप्शन ना, तेणें उलोवंकूच जाय. नाल्यार तेणें 12 तो कितें हाडून दवरले प्लॉट. बरोबर. तेणें ते 12 प्लॉट कित्याक हाडिल्ले? त्या जाग्याचेर अजून मेरेन कोणाक आपोसता ना. प्लॉट लोकांनी घेतल्या. अशें न्ही की प्लॉट लोकांनी घेवना. सरकारान तांकां रस्ते केल्या, लायटीची वायरी व्हरल्या. बरोबर. पूण आयज मेरेन त्या जाग्यार एक चिरो लागना. कित्याक? एक कन्स्ट्रक्शन त्या जाग्यार उबें जायना. कित्याक? कारण ताका सासाय आसा. ती सासाय आसा थंय म्हणून तें जायना. कळ्ळें. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां सांगता की तेणेन उलोवप आनी हांव तुजे कडेन मागता जाता तितले बेगीन ताका विचार. जाता तितले बेगीन विचार ताका. तो कित्याक डिनाय करता तेवूय विचार. कित्याक तूं उलोवंक सोदिना हेजेर. सो एक गजाल. सो IIT थंय जावप न जावप हो फाल्यां एकंदरीत विचार जातलो. कारण कितें स्टेप्स काडला? म्हाजो स्टेप्स जो काडला, सगळ्यात पयलीं हांवें RTI घातलें. पंचायतीन तेजे मेरेन आयज मेरेन कांयच डॉक्युमेंटेशन येवना. एक गजाल. DTEक हांवें एप्लिकेशन दिलां RTI. सो तेजे डिटेल्स येतले, बिकॉज ते 30 दिसाचो टायम पिरियड काडटलेच. ते बेगीन म्हाका काय दिवचे ना, कारण तांकां म्हाका डिले करपाक जाय. मे बी ते 30 दिसांनी दिना जाल्यार म्हाका चॅलेंज करचे पडटले. सो त्यो गजाली ते म्हाका सतयतले. कित्याक थंय CM आसा, एज्युकेशन तेंचें, सो ते सतयतले. बट हांव कायदेशीर वयतलो. कळ्ळें तुका. पूण कायदेशीर वयतले तेन्ना आमी गांव म्हणून फुडें सरतले. गांव जेन्ना फुडें सरतलो तेन्नाच हांव गोंयांक उलो मारतलो. आनी आमी गांव एकठांय जातलेच. जाल्या
ते दिसाय दिसला 28 तारखेकूय दिसला गांव म्हणून एकटे दिसला अख्खे बानोडे म्हणून ते 4 श्रावणाची 4 गोडशी गावणेकार घालता म्हणून फक्त गावणेकार थंय दिसना ते वाठाराचे बानोडेचे सगळे मनीसूय आशिल्ले कळ्ळें तुका ते मनीसूय आशिल्ले बानोडेचे बानोडकार म्हणून आशिल्ले आनी गोंयकार म्हणून गोंयूय आशिल्ले सो एकंदरीत हे आंदोलन आतां तुमच्या माध्यमाच्या सांगता शिकलेल्या मनशा भशेन न्हू जाल्यार ते अनपड मनशा भशेन फुडें व्हरतलो. येस, थँक्यू सो मच गुरु बाब, तुवें टायम काढून तूं आमच्या स्टुडियोन येयलो आनी इतले सगळे बरे डिस्कशन जाले. सो आशा करता की IIT प्रकल्प हो जो फर्मागुडीर येवपाचो आसा हेचेर खुबशे प्रश्न आनी हे आंदोलन कित्याक लागून उबारला आनी तेंची सरकाराक कितें मेसेज आसा हें जाण जावन घेवपा खातीर आमी गुरू नायकाक आमच्या स्टुडियोन हाडलेलो. आशा करता की तुमकां ती मेसेज पावली आसतली. अश्योच ज्यो कांय घडामोडी आसा गोंयभरचे जे कांय प्रश्न आसात तेजी उत्तरां पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.